मार्को परमोणे शुभ वर्तमान अवे स्वरूपारा होळी 1 ते 27 दाकांच्या मळ्याची आणि कुळवाड्यांची वापर आणि वापाऱ्यांनी तांचे लागीं असो तो उलोवंक लागलो. एका मनशान दाकांचो मळो लायलो, ताचे भोंवती आडो घालो, म्हणून एक कोळंबी तयार केली, एक गोपूर बांदलो आनी तो मळो कुळवाड्यांक कुंबड्याक दिवन आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी काळ पावतूच मळ्याच्या पिकाचो आपलो वांटो कुळवाड्या लागचो घेवचे खातीर ताणें एका चाकराक तांचेशी धाडलो. ताणें ताका धरून मार दिलो आनी रिकामो परतून धाडलो. दुसरे फावट आनीक एका चाकराक तांचेशी धाडलो आनी तांणी ताची तकली फोडली आनी ताका बेमान केलो. नव्यान ताणें दुसऱ्या एकाक धाडलो आनी तांणी ताका जिवेशी मारलो आनी आनीकूय धाडलोल्या सोबार जाणांतल्यान तांणी थोड्यांक बोडयले, दुसऱ्यांक जिवेशी मारले. ताका अजून एकलो उरलोलो तो ताचो चड मोगाचो एकलोच पूत. म्हज्या पुताक तरी ते मान दितले अशें चिंतून ताणें शेकी पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुळवाड्यांनी एकामेकाक म्हणलें, हो ताचो दायजी, येयात ताका जिवेशी मारुया आनी दायज आमचें जातलें. आनी तांणी ताका धरलो, ताचो जीव काडलो आनी ताका मळ्या भायर काडून उडयलो. आतां मळ्याचो धनी कितें करतलो? येतलो, कुळवाड्यांचो नाश करतलो आनी मळो दुसऱ्यांक दितलो. पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी थोटाक जाले. ते ताका धरूंक सोदताले, कित्याक ताणें ही वापार आपणाक लावन सांगली म्हूण ते बरे जाणो आसले. ते बरे समजले, पूण लोकांक भियेले आनी ताका सांडून दिले. सोमराजाक दोंड फारीक करचो की ना? मागीर जेजूक उतराक सांपडावन फारिसेवांतल्या आनी हेरोदेच्या पक्षांतल्या कांय जाणांक ताचेशी धाडले. तांणी लागीं सरून ताका अशें म्हणलें, गुरुजी, तूं स्वतान चलताय आनी तुका कोणाचीच भिडा ना म्हूण आमी जाणो. कित्याक मनशांचें तोंड पळोवन तूं उलयनाय आनी देवाची वाट स्वतान शिकयताय. तर सोमराजाक दोंड फारीक करूं येता की ना? आमी तो फारीक करचो की ना? तांचे ढोंगेपण ओळखून ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास मांडूंक सोदतात? 1 दिनार म्हाका हाडून दियात. पळोवी. तांणी ताका 1 हाडून दिलो आनी ताणें म्हणलें, हें रूप कोणाचें आनी हें नांव कोणाचें? तांणी म्हणलें, सोमराजाचें. परती पाळून जेजून तांकां सांगलें, बरें, सोमराजाचें तें सोमराजाक दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. आनी ताचो जबाब आयकून ते अजाप जाले. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा विशीं विचार. उपरांत साधुकी पुनर्जिवंतपण ना म्हणटात ते जेजूशी आयले आनी ताचे कडेन तांणी विचारलें, गुरुजी, मोइजेसान आमकां अशें बरोवन दवरलां, भुरगें बाळ नासतना कोणाकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार हाच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसद उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी संसद नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय संसद ना जाली. आनी तसोच तिसरो. ते जिनसी 7 जाणांनी भुरगें बाळ दवरूंक ना.
सगळ्या उपरांत बायलूय मेली. तर 7 जाणांची ती पोतीण जाल्ली म्हणटच पुनर्जिवंतपणान मेल्ली मनशां नव्यान जिवंत जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीण जातली ती. आनी जेजून परती पाडून तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. पुनर्जिवंतपणाच्या समयार दादले लग्न जायना आनी बायलांक लग्न करून दिनात, पूण तीं स्वर्गार आसल्या देवदूतां सारकीं जातात. मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणा विशीं पळोवया. अब्रामाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोइजेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार तो जिलकुटाची खबर करता थंय तुमी वाचूंक ना बी. मेल्ल्यांचो न्हय बगर जिवी आसलेल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकता.